विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये। भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये। गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज के विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज के गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के विद्याधिराज स्वामी गुरु महाराज के विद्याधीश महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के गोकर्ण भर्तगाड़ी जीवोत्तम मठाधीश के गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज 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 तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के गोकर्ण मठाधीश के गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज
महाराज जय जय गुरु महाराज वैर पडा असे ಸ್ವಲ್ಪ
श्रुतिष्ठो दश्रद्धिवन्दे वदामि अहमेव सुरुद्राय रुद्रातनो विपुर्मद्विषेधरवेहन्तवाहो अहमञ्जनाय सुरलं गृणोम्यद्यावा पृथिवीरावीवेश अहं सूरे विक्रामस्य मूर्धन्मयोनिरप्सुमान्तस्समुद्रे ततो विदिष्टे भुवनाविश्वो नामोऽन्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वार्ता इव प्रभाम्यारभामाणा भुवनानि विश्वा परोपरेना पृथिव्यैरावती महिना सम्बाभूवा तद्वपूषेणारिदर्शनं देवस्य भर्गः सह सोयतोजनी यज्ञेपवते साधते मयर्वदस्य धेनालोसेदशप्रमदिज्ञायं प्रयोषणा लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहः कमलभू सोनरुगरुत्मानः पुर्यासा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः कल्याण मंदिर मुहूर्तमस्तु तदेव लग्नं भारतोपरसंयुक्तां लक्ष्मीं विचिन्तयेत् लक्ष्मी नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि वेदो महावाह वेदो लक्ष्मीमनापगामिनी यस्याग्रण्यं विधेयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हसिना प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपमये श्रीर्मान् देवीयुषाम् चन्द्रामृतभासायशसाल्कलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तामृतमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीं वामवर्णोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिः रक्षोतविद्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उभै उमां देवसखीर्तिश्रवणया सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रुतिनिवासां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं च सर्वाण्यनुग्रहात् गन्धद्वारानित्यपुष्टां गरीषिणीः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपर्वये श्रियम् सत्यमाशीमहि पशूनां लोकमन्यस्य मयि श्रीसगदायशः प्रथमेन प्रजा भूता मयि सम्भवतमा श्रियं वासयामि कुले मातरं पद्ममालिनीं चन्द्रामस्वजं स्निग्धानि
संवत्सरं दीर्घमायुः मधुवरलक्ष्मी नमः महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सत्सर्वैर्लोके कुटुम्बपालनतरः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः मुहूर्ते सभागृह प्रवेश मुहूर्त मुहूर्तमस्तु गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमनदी च फल्गु सरयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रावती व्यादयो नद्य श्रीहरिपाद पंकज कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः नूतन सभागृह प्रवेश मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्मिद्यनुगृह्णन्तु मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु आदित्यादि नवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्चदितयः तथैवता सद्गणाः मासाब्दारतवस्तदैव दिवसाः सन्ध्यास्तदारात्रयो सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् तदेव लग्नं सुधिरं तदेव राजाबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव शमीरेण स्मरामि मुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः नूतन सभागृह प्रवेश मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्मिद्यनुगृह्णन्तु मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु वाद्य Radhe
श्रीराम जय जय राम जय राम जय राम श्रीराम जय 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 जय राम श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के जय। हरि ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनोभिर्व्याशेम देवहि संयदायुः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहनामवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ। प्रथम जावन श्री महागणपती लगे तशीची आमगेलो आराध्य देव तशींची मठाचो आराध्य देव जावन आशिल्लो श्रीरामाक तशीची आमगेलो उत्सव मूर्ती जावन आशिल्लो गोपाल कृष्ण देवाक तशींची आमगेले ग्रामदेव जावन पुत्तिगे सोमनाथेश्वरू आनी आमगेले सकट इष्टदेव वेंकटरमण मुल्की आनी वेंकटरमण मुडबिद्री आनी हनुमंत देव तशींची हांगा आशिल्ले समस्त देवदेवांक सकड प्रणाम करता। तशींची आजी आमगेले ह्या स्थळार आमकां येवन आमकां आशीर्वचन करचे आयलेले आमगेले परम पूज्य गुरुवर्य गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी हांकां हांव प्रणाम करून तांगेले अनुमती घेवन हांव हें स्वागत भाशण प्रारंभ करता। स्वाम्यानो मित बैल एक सानो गांव जाल्यार हांगाचे जानाले भक्ती होडी गुरु भक्ती मागीर होडी ह्या संदर्भार हांव एक तुमगेल्याक एक अनुमती घेवचे एक मनवी दवरता कसो म्हळ्यार आमगेले हें मंदिर मंडळी 1960 इसवी जावन आतां सादारण एक 64 वर्ष जाले। आजे पूर्ती इतिहास हांव मुखार जेवचे आमगेले सभा कार्यक्रमांत तुमकां संक्षिप्त विवरण दिवच्याक तुमगेले अनुमती दिता कसो म्हळ्यार आज ಸ್ವಲ್ಪ समयाक ಸ್ವಲ್ಪ उण आशिल्ली ती आज हांव ह्या मुखार सांगू येता म्हण तुमगेले प्रथम जावन अनुमती घेता आसा। आमगेले सारस्वत समाज म्हळ्यार श्रेष्ठ समाज इथे म्हळ्यार गुरुली आनी शिष्यवृंदाले ह्या अटल बंधन खंयचे समाज पळोवचें मेळना। आज एक सान एक उदाहरण हांव दिता स्वाम्यानो हांगाची एक सांदीपिनी मठ म्हण आसा थंय विंगड समाजाचे थंय एक स्वामी आसाची तांणी एक ऑड धार्मीक कार्यक्रमांत सांगिल्लें आसा सारस्वत समाज इतलो स्वाभिमान कसल्याक इतली तांणी संस्कारयुक्त कसल्याक तांणी इतली विद्यावान कसल्याक म्हळ्यार तांकां मेळचो गुरुल आशिर्वाद आनी तांकां मेळची गुरुल प्रिती खंयचेय समाजाक मेळना काय। ह्या आमी कोणें सांगिल्लें विंगड समाजाचे गुरुवर्यान सांगिल्लें तशींची आमगेले सकडे समाजाचे शिष्यवृंदाकय गुरू म्हळ्यार इतली भक्ती इतली प्रिती हें विवरण करचें साध्य ना। आमगेले गुरुवर्यांक आमगेले समाजा वयरी इतली प्रीत आसा म्हूण सांगला रे
तांणी गांव कितलो सान असो कितलो व्हड असो ज्यान कितले सान असोची कितले व्हड असोची जाल्यार तांगेले एक इच्छी कसं म्हळ्यार आमगेले समाजाचे प्रति एक गांवां वचुका आमगेले समाजा शिष्यवृंदाक मेळका तांकां आशिर्वादन कोरनो तांकां उद्धार कोरका म्हूण सांगलें तांगेले एक अछल एक तांणी प्रथम लोकून आशिल्लें तसले परंपरे आमगेले सारस्वत समाज आमगेले हे सारस्वत समाजांक असल एक गुरुवर्य मेळ्ळे म्हळ्यार आमकां एक ताजे एक व्हड विशय कसलो ना कितें म्हळ्यार 1997 इस्वींत हांगाच्या हे एक सभागृह निर्माणा टायमार आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी हांगेले गुरुवारी जावन आशिल्ले विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान येवन हांगा हे हॉलाचे उद्घाटन केलेलें आसा त्या संदर्भात तांणी सांगेल केला उत्तर आमकां आनी उळगास आसा तांणी म्हळेलें केन्नाय म्हळेलें तुमी सान गांव म्हूण सांगून नजिरा तुमी दुर्बळ म्हूण सांगून नजिरा देवाक सक्कड एकची गुरूंक सक्कड एकची तशें जाल्यार मात्र आमी देवाले दयेक आनी गुरुवर्यल्या आशिर्वचनाक प्राप्त जावेत म्हणून सांगेल आसा आमकां ह्या दिवस इतली उडगास येता म्हूण सांगल्यार तांगेल गुरुवर्यरान उद्घाटन केलेले ह्या फुडल्या हॉलाचे पुनर्निर्मित जावन इतली भव्य दिव्य एक सभागृह निर्माण जावन आमगेले येद्राक आजी तांगेले शिष्य जावन आशिल्ले श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी हांगेले हातान उद्घाटन जावचें म्हळ्यार हाजे के व्हडलो आमकां संतोशाचो हाजे भाग्या विशय विंगड खंयच्योय ना आयच्या दिसा आमकां दिसता ती इथं म्हळ्यार आमगेले स्वाम्याले हे आजी शोभायात्रेंत तांगेले दिव्य दृश्टी आमकां सक्कड प्राप्त जाल्ली तांगेलो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो म्हण सांगच्याक सक्कड जाणां खूश जाता इथं म्हळ्यार असल संदर्भ मेळच्याक भारी कश्ट आसा इथं म्हळ्यार गुरुवर्यले हे आमगेले गांवां येवन आमगेले गांव पावन केलो आमगेले समाज इतली धन्यता भाव प्राप्त करता आसता म्हळ्यार हाजे काही व्हड आमकां खंयच्यो योग नाका आयज इतलो व्हड योग आमगेले गुरुवर्यान येवन आमकां आज आशिर्वचन करून आयल्याची म्हूण सांगच्याक मस्त संतोष जाता विद्याधिराज तीर्थाना करकंज समुद्भवम् विद्याधिराज तीर्थानां करकंज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा
जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता निकृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा कृपा सागरा कृपा सागरा भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्म जन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. राम मंदिर मितबैल ह्या देवस्थानाचे आढळित मंडळी हानी मस्त प्रयत्न केले. मस्तपंता स्वाम्याले समक्ष येऊन घेऊन त्यांनी विनंती केले की हांगे एक नूतन सभागृह जातासा त्या सभागृहाचे एक लोकार्पण स्वामेल हस्तेन जावका कित्याक की म्हळ्यार हाजे पयले आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी हांगे एक सभागृह तांणी लोकार्पण करून घेवन दिल्ले उद्घाटन करून घेवन दिल्ले त्याची एक उडगास दवरून घेवन आतां वैकेची स्वाम्यान येवन घेवन उद्घाटन करून दिवन आमकां मोक्काम दिवका म्हणून तांणी प्रार्थना दवरले. मोक्कामा पयलेची आमी मुंडकूर मोक्कामांत आसतना आमी हांगा
राम मंदिरांतू भेटी दिवन गेल्ले तेन्ना आमी हांगा काम कसन चलता आशिल्लें ते उठूची अवलोकन करून आमी तेन्ना गेलेले मात्र. किंतु आज येताना एक अमरावतीची हांगा मितबैलकारांनी हांगा कोरंगेन दवरिल्लो आसा. तेन्ना खाली कशी जाताले कशी वेवस्था जाताले मस्तितले तांगे मनान तूं संशय आशिल्ले पयशे अडचण जावो नाजाल्यार बाकीचे कार्याचो वत्तड जावो कामगाराचो विशय जावो. किंतु आज हांगा येवन पळयतना हाजे नकाशेची विंगड करून दवरिल्लो आसा. हांतू कळून येता की रामाले जर आशिर्वाद असले री मितबैलकार कसने करचेक जाता म्हणून गे न्हू मितबैलकारान दाखोवन दिल्लो आसा. तांणी दवरिल्ले गुरू भक्ती तांणी देवाचेर दवरिल्ले विश्वासू देवान तांकां हात सोडून दिलो ना आनी देवान योग्य समयाचेर योग्य व्यक्ती कडच्यान हे सर्व ही कार्य करूसून घेतिल्लें आसा. मस्त लोकांक हातू श्रमदान आसा. मस्त लोकांक तांणी तांगेले तनु मन धनान हे एक कट्टड निर्माण जावच्याक मस्तितले प्रयत्नशील जाल्लो आसा. हे मुखावेल्या दिवसांतू तांणी प्रकट करताले. किंतु आयच्या दिवसाक एक भक्ती आतां सांगलें कसने करता जाल्यार एक श्रद्धा उरका एक विश्वास उरका कसने तरी बरें जावका म्हळ्यार आमकां तितलेची भक्ती असल्यार मात्र कार्य घडता. किंतु त्या भक्ती कशी उरका म्हळ्यार कितें री एक सानाची एक कथ तुमकां सांगच्याक आमी इच्छा पावताची. अर्जुन आनी कृष्णा मध्ये एक वाद जाता आशिल्ले भक्ती म्हळ्यार कसने म्हणून. तुमकां गोत आसा अर्जुनाले एक स्वभाव गोत आसा केलो पंत अहंकारी तो केलो पंत ताणें अभिव्यक्त केल्लो आसा. अशीच वाद विवाद जाता आशिल्ले कृष्णाले की भक्ती म्हळ्यार कसने कितें अशी तशी म्हणटना कृष्णान आलोचन केलें की अर्जुनाक खरे भक्ती म्हळ्यार कसने म्हणून ताका दाखोवन दिवका. अर्जुना लेखान हांवचीच चड भक्तू तागेलो म्हणून तागेले एक अशी एक अभिप्राय ताका. कृष्णान आलोचन केलें हे अर्जुनाक भक्ती म्हळ्यार कसने म्हणून न्हू दाखोवन दिवका आशिल्लें. तेतकून अर्जुनान कृष्णान कशें केलें की म्हळ्यार अर्जुना सांगलें एक हांगा इंद्रप्रस्था लागीं एक गांव आसा. ते गांवांतू मागेले एक भक्त एक बायल मनशी मागेले नित्य सेव करताली नित्य भजन करताली एक भक्त थंय आसा. थंय वचे तेन्ना तुका विशय कळटा म्हणून सांगलें. किंतु हे रुपार नाका निज स्वरुपान वचचे नाका. आमी वेश बदलून घेवन वचे वेशांतर करून घेवन दुसरे वेश घालून घेवन वचे म्हणून न्हू आलोचन करून घेवन कृष्णान उभयतांनी बायल मनशाले स्त्री वेश धारण करून घेवन तांणी इंद्रप्रस्था लागीं आशिल्ले एक गांवालेक वताची. थंय एक सानशी एक कुटीर त्या कुटिरांतू एक वयोवृद्ध जावन आशिल्ले तशें एक बायल मनशी उरता. हांणी वचून घेवन थंय हें करताची विचार करतना ती बायल मनशी भायर येता. भायर येवन विचारता तुमी कोण खंयतुल्यान आयले कसले आयले इत्यादीक प्रश्न विचारतना तांणी स्त्री वेश धारण करून आयले तसले ते कृष्णान सांगलें की आमी मुखाविले प्रयाण आसा आमकां आतां आमकां मस्त आयास जाला. थोडे वेळ तुमगेले घरांत विश्रांती घेवन कडेन मुखाविले प्रयाण करका म्हणून आमी लेखल्याची म्हणून न्हू ते दोनी बायल मनशे स्त्री वेश धारण करून आयले. कृष्णान आनी अर्जुनान सांगलें जर खरें स्वरूप घेतिल्लें आसल्यार मस्त अनर्थ जाता आशिल्लें. तेतकून कृष्णान आलोचन करून स्त्री वेश धारण करून गेलो. ती बायल मनशेन वयोवृद्ध जावन आशिल्ली ती बायल मनशेन सांगता अडना मागे घरा या तुमी बसून घेयाचे म्हणून न्हू ती वयोवृद्ध जावन आशिल्ली तशें बायल मनशीन तांकां खाण की तांकां फल की आतां तुमकां कशी उदानी दिले हांगाच्या बायल मनशान तशीच तांणी वैक्याची वयोवृद्ध जाले तशें बायल मनशान कृष्णाक अर्जुनाक उदकांनी दिवन समाधान केलें. तेन्ना कृष्णाल न दर अर्जुनाल न दर एक भावचित्र आवता. कृष्णाल एक भावचित्र त्या घरांत दवरिलें
त्या वयोवृद्ध बायल म्हणसे ती कृष्णाला मस्त म्हळे मस्त अत्यंत भक्त जावन उरता कृष्णाला. एक व्हड भावचित्र दवरलें. त्या भावचित्रा सकल 3 तलवार दवरले. 3 तलवार म्हळ्यार तुमकां गोत आसा एक आयुध म्हणटा पळय तशे 3 तलवार दवरले. ते तलवार कशी आशिल्ले की म्हळ्यार एक सान सायज, एक मिडियम सायज आनी एक व्हड सायज आशिल्ले. कृष्णान फोटो सकल दवरले. कडे अर्जुन विचारता कृष्णान फोटो दवरले कळ्ळें ते फोटो सकल हे 3 आयुध कित्याक दवरले म्हणून गे न्हू ताका थोडे एक मनान तूं व्याकुलत आनी ताणें प्रश्न विचारले. ती वयोवृद्ध जावन आशिल्ली बायल म्हण सांगता म्हाका 3 शत्रू आसाचे. ते 3 शत्रूक संहार करका म्हण कितें हांवें हे 3 आयुध दवरून घेतले. एक आयुध किंतु सायज विंगड, एक सान, एक मिडियम, एक व्हड सायज. कडे कृष्णान आतां प्रश्न केले ते 3 शत्रू कोण म्हणून घेन हे 3 शत्रू कोण तुगेले म्हणून गे न्हू ते वयोवृद्ध बायल मनशी विचारतना ती वयोवृद्ध बायल मनशी सांगता मागेल पयलेचे शत्रू सुधामू म्हणून घेन सांगता. प्रथम शत्रू सुधामू म्हणून घेन गोत तुमगेल गोत आसा सुधाम कोण कृष्णाल अत्यंत मैत्री आशिल्लो तसलो परम मित्र सुधामू. तसल सुधामू कृष्णाला मित्र जालतना अर्जुन प्रश्न करता तुगेल शत्रू कशी जाता. कृष्णाला परम भक्त तो परम मित्र सुधामू तुगेल शत्रू कशी जाता म्हणून विचारतना हे प्रथम सान तलवार कसन आसा, सान आयुध कसन आसा पळय ते ताका मारच्याक म्हणून सांगता ती. कृष्ण थोडे भिल्लो सुधामाक मारता म्हणून सांगता आसा कृष्णा लेद्राक परम मित्र जावन घेन आसा सुधामू कसन कारण म्हणून विचारतना ती वयोवृद्ध जावन बायल म्हण सांगता पळय कृष्णाले वॉन्ट ते कोमल त्या लोणी तशी कोमल आसा तसल त्या वॉन्टाक ते सुदामान फोव दिले ताणें. फोव दिल्ले निमित्तान आमगेले ते कृष्णाल वॉन्टाक दूख जाले. ते सुदामाल निमित्तान मागेले कृष्णाल वॉन्टाक दूख जाले निमित्तान हांव ते सुदामाक सोडना म्हणून न्हू ही बायल मनशी सांगता. पळया एक ते कृष्णाल वॉन्टाक ते सुदामान दिल्ले फोव म्हळ्यार ते घट्टी फोव आशिल्लो ते खाताना खंयकीच आमगेले कृष्णाल वॉन्टाक त्रास जाले. कोमल स्वभाव कृष्णाले तसल कृष्णाक ते सुदामान वचून ते घट्टी फोव दिले आनी आमगेले कृष्णान खाले. पाप तागेले त्या वॉन्टाक एक दूख जाले म्हणून गे न्हू त्या निमित्तान हांव ते सुदामाक सोडना म्हणून गे न्हू ती बायल मनशी सांगता. जायत पहिले सान आयुध ते सुदामाक जाले म्हणून सांगले. कृष्णान कडेन आतां प्रश्न विचार एक सुदामा गेले बाकी 2 कोणाक म्हणून कडेन तेन्ना ती बायल मनशान जाय मध्येच कसन आसा मध्येच कसन मिडियम सायज कसन आसा ते एक द्रौपदीक आनी व्हड कसन आसा ते अर्जुनाक म्हणून सांगता. लागीं अर्जुन बसला ताका हूम सुटचे लागले. पुण्याक तो वेश धारण करून घेवन आयिल्लो ना निज स्वरूप धरिल्लो ना. तेन्ना तो कृष्ण विचारता द्रौपदी कित्याक तुका द्रौपदी वेर कित्याक शत्रुता म्हणून विचारता. तेन्ना ती बायल म्हण सांगता द्रौपदीक तिगेलें वस्त्रापहरण जाता आशिल्लें. तिगेलें वस्त्रापहरण जाता आशिल्लतना ते कृष्णान तो द्वारकेतुलेन हस्तिनावती पर्यंत अक्षय वस्त्र प्रदान केले. आनी कोण तांडीत आशिल्लो दुशासन ते वस्त्र तांडीत आशिल्लो. द्रौपदीले वस्त्र तांडीत आशिल्लो कोण दुशासन. दुशासनान तांडून 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 मूर्छित जालो. दुशासनू एक सायड द्रौपदीले वस्त्र तांडिल्ले निमित्तान तांडून तांडून तो इतलो थकले की म्हळ्यार ताका थंयच तो मूर्छित जालो. ती बायल म्हण सांगता जर तो दुशासन तसल तो क्षत्रिय इतलो तांडून गेनू इतलो ताण प्रयास करून गेनू तो मूर्छित जालो म्हळ्यार अनेक सायड वस्त्र प्रदान करत आसा आपल्याला हातात तुलेन कृष्णू तितलो वस्त्र प्रदान करता आसा तागेल्या हाताक दूख जालें नावे. त्या द्रौपदी निमित्तान
मागेल कृष्णाक हाताक दूख जालें ना हांगा तांडून तांडून तो दुशासन मूर्छित जालें म्हळ्यार थंय वस्त्र प्रदान कोरून 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 मागेल कृष्णाक त्रास जाले की ना. त्या निमित्तान कोणा निमित्तान त्रास जाले, हे द्रौपदी निमित्तान त्रास जाले. त्या निमित्तान हे जन्मांत ती द्रौपदी म्हाका मेळ्ळ्यार हांव हे कसन आयुध आसा तिका संहार करच्याक वापरून घेता. त्यातून हांवें मध्येच कसन आसा हे हांव ताका वापरता म्हूण सांगलें. कृष्णाता आनीकची येद्राक सायडाक अर्जून न्ही तातून हे लास्ट कसन करता म्हणून विचारता. आनीक आयुधस पळय ते अर्जुनाक म्हणून सांगलें कित्याक म्हणून विचारता. सुदामान ताणें घट्टी फोव दिवन गेलो आमगेल कृष्णाल वंटाक दूख केलें त्या निमित्तान हांव सुदामाक हे करता. द्रौपदीनं ते वस्त्र अपहरणा संदर्भात कृष्णान अक्षय वस्त्र दिल्ले निमित्तान मागील कृष्णाला हाताक दूख जाल तशी करून घाले द्रौपदीन त्यातून ती हांव संहार करता. अर्जुनाक कितें म्हणटना अर्जुनान कसन केलें की म्हळ्यार महाभारत युद्धांतू ते अर्जुनाल सारथी कोण जालो, आमगेलो कृष्ण जालो. सारथी म्हळ्यार त्या घोड्याचे लगाम कोण धरका, कृष्णान धरका. वचो दुसरो कोणें मेळनाशिल्वे अर्जुनाक. वचून वचून मागीर कृष्णाक धरका आशिल्वे. ते कृष्णान ताक रक्षण करका म्हळ कितें त्या घोड्या लगाम हातांत धरले आनी त्या वैके खंय वाटेर वचक न्ही. युद्धांतू एक कडेन वच उरना, एक सायड चेंज जाता उरता, डायरेक्शन चेंज करत उरता. तेन्ना मागीर ते कृष्णाला हातार अटॅक दूख जालें की ना, मागीर ते कृष्णाला हात उठुतांबड जाले की ना. कोणाल निमित्तान जाले, हे कृष्णाल निमित्तान जाले. हे कृष्णाल स्वार्था कितें आमगेल कृष्णू तागेल सारथी जावन तागेल हाताक घाय करून घेतले, तागेल हात तांबडसाण करून घेतले. हांव 2 लोकां सोडतालो, कृष्ण अर्जुनाक मात्र हांव सोडना. कोणाक सोडतालो किंतु हे अर्जुनाक मात्र हांव सोडना. मागेले जन्मांत एकदा तरी अर्जुन खंय तरी दिसलो म्हळ्यार हे तलवार ताका घालचे म्हणून न्हू ते कृष्णाक सांगता. अर्जुनाक भयभीत जाता. अर्जुनाक आनी थोडे वेळ थंय रावचेक मन ना, म्हाका आनी थोडे वेळ मन ना, हांव आतां भायर सरचें म्हणून न्हू कृष्णाला एक तो हे करत उरता. कृष्ण सांगता राब रे राब तूं. कडेर तो कृष्ण त्या बायल मनशेक सांगता पळय सुदामाले कसने चूक ना. सुदामान तागेले कसने नाशिल्ले त्या निमित्तान ताण म्हाका फोव अर्पण केले. आनी कशी अर्पण केले, ताणें भक्तीपूर्वक जावन प्रितीपूर्वक जावन म्हाका ताणें समर्पण केलें. त्या निमित्तान तूं ताजेर द्वेश करनाका, ताजेर तूं शत्रुता दवरनाका. आनी ताका कितें दवरील कसन ते एक आयुधच पळय तलवार कसन दवरील आसा ते काण उडे म्हणून न्हू सांगता. जायत हांव उडोवन घालता म्हणटा. कडेन द्रौपदीन वैके कसने चूक ना. पळय एक बायल मनशीक अत्यंत म्हत्वाचे तिगेल मान, ते एक बायलीले एक मान अत्यंत म्हत्वाचे. केन्ना तिगेल मानाचें रक्षण करका तेन्ना मागेले दूख होड न्हय. तातूंत द्रौपदी वैके कसने चूक ना. तिगेल माना रक्षण करचें मागेल जबाबदारी आशिल्लें. आनी हांव एक देव आनी हांव तिगेल भाव जावन हांव तिगेल रक्षण करना जाल्यार कोण रक्षण करचें. तातूंत तिगेल वैके चूक न्हय. मागेल हाता दुखी किंता वय म्हाका दूख जालें उरतालें, वस्त्र दिवन 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 म्हाका हाता दूख जालें उरतालें. किंतु ताजे किंता चड कसन की म्हळ्यार त्या बायल मनशील माना रक्षण केलें म्हाका संतुश्टीत आसा. तातूंत द्रौपदीक मात्र तुवें सोण दी म्हणून सांगता. अर्जुनाल विशय आयले. अर्जुनाल कसन करेत म्हणून विचारतना कडे हो भिल्लो तूं भिनाक रे हांव वचनी. कडे कृष्ण साहेब बायल मनशेक सांगतना ती बायल मनशी सांगता हांव सुदामाक सोडता, द्रौपदीक सोडता, हे मनशाक मात्र सोडना, अर्जुनाक मात्र सोडना. तो मस्त स्वार्थी. तागेल कामां कितें मागेल कृष्णाक ताणें सारथी करून घेवन ते घोड्या लगाम दवरून घेवन ते घोड्या लगाम हातान धरिल्ले निमित्तान हात उठून तांबडे जावन घाय आनी आयला मागेल कृष्णाक हांव ताका सोडना म्हणून सांग. तेन्ना कृष्ण सांगता जायत तुवें जर अर्जुनाक संहार केले, हे तलवार ताका मरण करचे कितें वापरले कडे कृष्ण एकलो जायना वे. कृष्णालो परम सखा म्हळ्यार कोण, अर्जुन.
तो अर्जुन मागेल परमसखा जावन घेन आसा कृष्णालो परमसखा जावन आसा तूं आलोचन कर जर तुवें तागेल परमसख जावन घेनाशिल्ले त्या अर्जुनाक संहार केलो म्हळ्यार कृष्णाक दूख जायना वे तूं हें कृत्य केलें री कृष्णाक दूख जाता की ना हां वय मागेल निमित्तान कृष्णाक दूख जाता म्हणून कळ्ळे नंतर ती बायल मनशांचा हे तलवार वयके हांव सोडून दिता हांव अर्जुनाल वयके संहार करून दिना ती लास्ट कसन सांगता की म्हळ्यार मागेल निमित्तान जर देवाक त्रास जाता जाल्यार दुःख जाता जाल्यार हांव तें कार्य खंयचेही करच्याक वतना म्हाका मोक्ष मेळना जाल्यार अडना किंतु हांव देवाक त्रास दिवच्याक वतना अर्जुनाक संहार केल्यार कृष्णाक त्रास जाता जाल्यार हांव तें कार्य करच्याक वतना तो भले ही मागेल लेकान शत्रू जावन आसल्यार अडना किंतु मागेल अर्जुनाक मागेल कृष्णाक त्रास जाता जाल्यार हांव तें सोडून दिता म्हाका मागेल कृष्णाल संतुष्ट अत्यंत महत्वाचे विना म्हाका बाकी कसनेची महत्वाची न्ही म्हाका मोक्ष मेळना जाल्यार अडना म्हाका मुक्ती मेळना जाल्यार अडना किंतु म्हाका कृष्णाल संतोष कृष्णाल खुशी महत्वाची विना म्हाका आनी कसने महत्वाचे न्हय म्हणून सांगून तिनेही तलवार कसन आसा ती बदीन काणगेन दवरता आनी बदीन काणगेनू कडे अर्जुनाक घेवन गेनू तो परतून येताना आतां पळयल रे कोणाल भक्ती कशी आसा म्हणून तूं पळयल वे तुगेल भक्ती म्हणटा आशिल्ले हिगेल भक्ती पळयल वे जे लोक मागेल भक्ती करता आसाची त्याची लोक ही शत्रू जावन घेवन आसाची अर्जुन द्रौपदी सुधामा हे उठू मागेल भक्तची किंतु तांणी दिलील तसाल हंतू वैकेची ती जर मागेल कृष्णाक त्रास जाता म्हणून पळोवन गेनू मागेल बद्दल आलोचन करता जाल्यार ती बायल मनशी मागेल कितलो भक्त म्हणून तूं आलोचन करच्या काडना म्हणून कृष्णान ते अर्जुनाक एक वाक्य सांगता त्यातकून आमकां केन्नाही देवाल संतोष म्हत्वा विना देवाले प्रीती म्हत्वा विना देवा कडच्यान आमकां कसान मेळटा म्हळ्यार प्रश्न न्ही तिने बायल मनशीन म्हाका कृष्णा कडच्यान हें जावका तें कसने विचारना मोक्ष वैके नाका मुक्ती वैके नाका कृष्णाल संतोष म्हाका महत्वाचे म्हणून इतलेची तिने उद्गार केले विना बाकी कसनेही हें केलें तशीची मितबैलकारान वैकेची रामाल संतोषा कितेरी तुमी हें उद्घाटन केलें हें सभागृह तुमगेल संतोषा केलें न्ही आमगेल राम संतुष्टीत जाता ताज्यान रामाल आशीर्वाद मेळटा म्हणल्यार एकय एक उद्देशान तुमी हें एक कार्य केल्लें आसा हें सभागृह उद्घाटन केल्लें आसा तुमगेल प्रयोजना कितें केलें न्ही प्रयोजन तुमकां आसा किंतु संतुष्टी कोणाक आसा आमगेल प्रभू रामचंद्र देवाक आसा त्या निमित्तान हें सभागृह निर्माण केलें आनी निर्माण मात्र केलें न्ही आनी तें उद्घाटन वैकेची रामाल आशीर्वाद जाले किंतु तुमकां हेंय गोत आसा स्वाम्यान वैकेचे आशीर्वाद केले री राम आनीक संतुष्टीत जाता म्हळ्यार कितें री आयच्या दिवसाक स्वाम्याक तुमी आमंत्रण दिलें भक्तीपूर्वक जावन तुमी स्वाम्याक पुरप्रवेश करून घेवन स्वाम्याल हस्तेन आयच्या दिवसाक हे एक नूतन सभागृह तुमी लोकार्पण केल्लें आसा हाजे बद्दल आमी प्रथम जावन घेवन संतोष व्यक्त करताची आयच्या दिवसाक आमी चड समय घेनाची किंतु मुखावेल दिवसांतू सभा कार्यक्रम आसा म्हणून घेवन आमी आयकून आयिल्लो आसा मुखावेल दिवसांतू आनी मस्तीतले विशय आसा ते तुमगेल्या द्राक आमी प्रस्तुत करतले किंतु आयच्या दिवसाक मितबैलकारांनी अत्यंत भक्तीपूर्वक जावन मठाचे गौरवाक समजावन घेवन स्वागत इत्यादी केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसले उद्योग वेवसायांतू तशीच हे मितबैल गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचं मी मंगल घडयताची श्री कृष्ण अर्पणमस्तु.